कोच जाऊं रियली आसता जाणटू. हेलो एवरीवन, किश हाय सोगनी हाय नु बोरी एंड आई मीटिंग चूडा चूडा सो हाय सुपरमार्केट हाडलो बरो फ्रेश आहा. हांव एवरी टायम हे वदां चोयता हे वदां चोवपाक आजून हांव यूज टू जालो ना. सो म्हाका टॉपिक कोणा कित्याचे व्हिडिओ काडपा ते आंत मुखार हांव चिंतिता कित्याचे व्हिडिओ काडचे कित्याचे व्हिडिओ काडचे टॉपिक सामना. सो आतां इवनिंग टायम जेयला. सो हांवें रायस केल्लें आनी पनीर केल्लें अशें करून बरें वेजीज आनी स्टर फ्राय टायप करून. सो तें केल्लें हांवें जेयलें. ग्रेवी आसना सो तितून जेयलें. आनी म्हाका टॉपीक कित्याचे व्हिडिओ काडचे चिंतिता हेजे काडचे तेजे काडचे टॉपिकाचे काडचे ते टॉपिकाचे काडचे पूण मागीर दिसता तूं बोर दिसना जा मागीर आनी तेका चिंत्ता. पूण डोंट वरी बरे टॉपिकाचे हांव काडटलें. बरो व्हिडिओ काडटो बरो ब्लॉग काडटो आनी कामाचे म्हणटकच काडपा मेळना. कामां बिजी आसत आनी तेशें कोन्न अलावडूय ना. सो केन्नाय ब्रेक टायमा बी काडटा आनी कितें केल्लें हांव दाखयता तुमकां डिनरा. सो हांवें रायस केल्ले रायस डिनर एंड फॉर टुमॉरोज लंच टू पॅक इन माय टिफिन. आनी पनीर स्टर फ्राय केल्लें. सो लास्ट मिनट डिसायड केलें पनीर कोतो मायस सारकें दाखयता. सो हे पनीर स्टर फ्राय केल्लें. पयलें हांवें पनीर टर्मरीक गार्लीक पेस्ट चिली पावडरान मॅरिनेट केल्ले फॉर अरावंड 5 मिनट्स आनी मागीर ते फ्राय केले आनी सेपरेट काडले आनी मागीर ऑनियन्स चिलीज टमॅटोज आनी गार्लीक आनी कॅप्सिकम एड केले आनी मातशें सॉटे केले आनी मागीर ते बरें भाजून येतकच हांवें मुगे पनीर एड केले. ते हांवें भाजलो ते आनी मिक्स केलें जालें. व्हेरी इजी. सो म्हाका जेदो कोणा न्हू कित रांदपाचें कित करपाचें तेदो हांव पनीर कोता. पनीर कायलू घेयनी सॉरी ते आनी सेपरेट आनी टिफिना पॅक करपा जाय रायस आनी हें पनीर फाल्यां व्हरपाक. सो दोता. सो आनी थोडे दीस उरलाय अरावंड 2 to 3 days उरलाय. रामादान खावपा जाता न्हू ईद मंडे दिसता म्हाका. सो आतां 2 to 3 days हांव बेगीन येतो कामां बरें दिसतालें. सो मातशें लेट वयतालें आनी बेगीन येतालें. सो आमकां 2 hours लेस जाल्लीं. सो आतां बॅक टू नॉर्मल. पोत्तून सारकें सकाळ फुडें उठोन वचपा जाय आनी मागीर लेट पावता म्हणल्यार मागीर 8 बी जाताय. सो आतां पोत्तून 1 म्हयनो बरो एन्जॉय केलें. बरें एशें को उजवाडां पावतालें घरा. सो मुगे कामूय बेगीन करपा मेळटालें. सगळें रांदपा मेळटालें बेगीन न्हावलें आनी मातशें बरें बसूं मेळटालें. आतां आनी खबर ना पोत्तून बॅक टू नॉर्मल म्हणटाय ते भाशेन. आनी मागीर आमी ईदा खबर ना कितू हॉलिडेज आसता ते मे बी 4 और मे बी लकी आयज आम 5 आसतल्यो. हांव प्रे कोता 5 आहल्यार पुरो. आनी चोवपाचें हॉलिडेज हांव वचपा तें भोंवपाक आनी कितें फाटल्यान प्रेयर चालू आतां तेंगे मॉस्कां. सो तुमकां तें बॅकग्रावंड आयको येतलें आनी तेंगे भायर जायत लोक आहा भायर सोला
दीस भर ती हें गोरमी न्हू दीस भर भितर आसताय आनी फास्टिंगूय कोताय न्हू चडशी सो लोक तितू वचना भायर सोना तितू एशे को बायल बी हावज वायफ बी आसताय ते घरा आसताय सो मागीर तेंगे एशे को फास्ट ब्रेक करपा टायम आसत चोय अरावंड 6:30 बी तेदो मागीर ती भायर सरताय आनी मागीर आंत म्हळ्यार फूल बायलां रस्ता आख्खा शॉपिंगा बी वयताय सगळीं सो दिसा मातशें लेस लोक दिसता आनी कितें हांव चिंतिता कित्याचे बरें टॉपिकाचे कोत्ता एशे को भोंवपा बी विडियो घायल्यार कोण चोयनाय कित्या चोयनाय बरें दिसनाय विडियो हां एशे को भोंवपा बी एशे को बरें प्लेसीस दाखयल्यार कोण चोयनाय व्यूज येनाय कित्या म्हूण खबर ना लायक जायना दिसता हांवें बरो विडियो घायल्लो कितू हांवें हें मेहनत केल्ली कितू एशे कोन्न चलोन हांवें तो काय बरो विडियो काडलो कोणें चोयलना I am really very sad and disappointed but anyways हांव ट्राय कोतो बरो कंटेंट हाडपाक आनी एशे कोन्न बरें इंट्रस्टींग कितें व्लॉग्स करपाक आनी कितें जायतीं जावन न्हू कमेंट कोताय आनी म्हाका एशे को 2 कमेंट येयलाय वेरीन ती म्हणटाय म्युजीक लावड आहा म्हाका खबर ना लावड आहा कितें पूण आतां हांवें मुगे लेटस्ट विडियो घायला तितू मातशें म्युजीक एशे कोन्न लो कोन्न गायलो आहा सो म्हाका दिसोलें लायक दिसतो आहा मागीर चड लावड गायलो दिसता सॉरी फॉर दॅट आनी बरे कमेंट येता एशे को जायत जावन एशे को म्हळ्यार कीप डुईंग डोंट गिव अप एशे को बरे कमेंट केले न्हू मोटिवेट जाताय करपाक थँक्यू टू ऑल दोज हू कमेंट तुम इतू टायम काडून कमेंट कोताय मुगे विडियो आनी लायक कोताय होच जावन आनी एशे को होच जावन रियली आसताय जाण तूं गोची पासो आसताय एशे कोन्न धाड न्हू विडियो बेश्टी हेजेर घाताय एशे कोन्न घाताय वेरी नायस चोयनाय पासो चोयना आसतो हें कोताय एशे कोन्न म्हाका एशे कोन्न दिसपा चोयलें एशें म्हूण पूण एशे कोन्न म्हणटाय न्हू एशे कोन्न स्ट्रेंजर्स तुगे रियल सपोर्टर्स आसताय कोण ओळखनाय ती तुगे रियल सपोर्टर्स आसताय एशे कोन्न कोण ओळखताय न्हू ती तूं केन्ना सपोर्ट कोन्नाय ती एशे कोन्न सारकी एशे को दिसताय सपोर्ट कोतोली पूण जेदो गरज आसत न्हू कोण सपोर्ट कोन्नाय ते दोणा तेदो कोटा कोण तुगे रियल सपोर्टर आनी कोण हें फेक म्हूण एशे को हांव म्हणोच ना एशे को हें म्हूण पूण होच जावन एशे को फील जात न्हू एशे को होच जावन कांय म्हणनाय पासून कांय एशे को मोटिवेटू करूं सोदनाय कितें म्हूण खबर ना एशे को मोटिवेट केल्यार बरें दिसता मनशाक करपा दिसता होच जावन मोटिवेटू कोन्नाय मोटिवेट करूं पयशे कांय लागनाय एक बरें कायंड आसपा जाय न्हू तो मनीस कोता तेका बरें उतरान तेका हें वाकाणया तेका बरें उतरान तेका मुखार आनी बरें करपा तेका मोटिवेट कोरया तेका एप्रिशिएट कोरया जावं करपा न्ही आनी कोण म्हाका मोटिवेट कोताय न्हू थँक्यू सो मच तुमकां लागोन म्हाका आनी करपा दिसता आनी बरें दिसता मागीर एशे कोन्न दिसूय बरो वयता एशे को बरें 1-2 उतरां बरीं गायल न्हू जाल्यार दीस बरो वयता जावं आनी पोण गेल ना गोच्यांगे सांगत हांव पोण गेल ना मागीर फील जाता एनीवेज डोंट टेक इट टू योर हार्ट कोणा दिसत तें तुका लागोत एशें म्हूण जाल्यार डोंट टेक इट टू योर हार्ट नेक्स्ट टायम बरें एशें कोन्न मोटिवेट करपाक ट्राय कोराय म्हाका न्हू फकत हिंगा न्हू एशें कोन्न हांव हें कोताय ते दोणा तुमगे कोणू गोच्चें हें मोटिवेट करपा जाय तूं हें बरें केलां नेक्स्ट टायम तूं हेज्यान बरें कर
बरें बेटर कोर मोटिवेट करपा जाय एश को म्हळें आसते होच जावं कोताय म्हूण आसते होच जावं एश को दिसता फनी दिसत म्हाका ते कितू हें टायम वयता आनी कितू हें वयता हार्ड वर्क वयता करपा कोणा हें कोन्ना सगळें हांव चॉयस आहा जाय जा चोवपाचें नाजा चोवपाना होच जावं आनी हांव व्हिडिओ घात तेदोच आनी सारकें स्टॉप केलें बरें एक उलयता ते पासून स्टॉप केलें कितू खबर ना म्हाका सो हांव म्हगे व्हिडिओ हिंगा एंड कोता वायट दिसोजा आय एम व्हेरी सॉरी बट म्हाका फील जाता केन्नाय आनी and all to those who support me all the time, thank you so much. I am always grateful to you, to each one of y'all, and keep supporting. म्हाकाय न्हू सगळ्यांक तुमगे घराको पासून सपोर्ट करे चडशीं चोडवां बायलां तुमगे मदर्स सिस्टर्स वायफ्स सगळ्यांक आनी हें चोडवानूय सपोर्ट करूं जाय सपोर्ट आनी एप्रिशिएट करूं जाय चेड्यां हजबंड ब्रदर्स सगळें ओके मोटिवेट केल्यार बरें दिसता सो थँक यू फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ टील द एंड कोण टील द एंड चोयल तांकां हें कळटलें हें कितें सांगलें तें एंड कीप सपोर्टींग कोतून म्हणलें सगळें आनी डू लायक शेअर एंड सबस्क्रायब टू माय चॅनल आनी तुमकां एश को सजेशन्स बी दिवपा जाय न्हू प्लीज कमेंट्सान दियाय लायक मुखार केसो कंटेंट जाय तुमकां तर प्लीज कमेंट कराय ओके थँक यू बाय टेक केअर